I6 जेजू आमची शांती पेज 118. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तशेंच आयज दिनवासनेचे मीस भेटयता दियागो फेर्नांदीस. तशेंच मीस भेटयता एलिस्टन आनी क्रूज डिमेलो हांच्या आत्म्या पासत, आनी तशेंच फिलोमेना कार्वालो हांच्या आत्म्या पासत मीस भेटयलेले आसा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, आयज कृपेची नोवेनाचो दुसरो दीस जावन आसा आनी आयचो विशय जावन आसा वावर एक चालू मागणें. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी म्हणटा की आमकां मागण्यांत वेळ सारूंक टायम मेळना, पूण सांत इनास आमकां एक नवी शिकोवणी दिता. तो म्हणटा, जेन्ना आमी खंयचें काम करता तें आमी मन लावन बरें इंतेसावान केलें जाल्यार, दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर केलें जाल्यार तें काम मागणें जाता. तशेंच आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेरान ताणें आपल्या जिवितांत सान इनासाची ही शिकवण वापरली. ताणें ताचें आख्खें जिवीत देवाची बरी खबर परगट करूंक वापरलें. तशेंच आमी पळयता कितें ल्हान ल्हान वस्तू आमी बरे भाशेन बरें इंतेसावन केले जाल्यार ते खरे तरेन मागणें जाता. तशेंच आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत भितर सरतना आमी आमच्या जिवितांत कितें करतना तें काळजांत बरें इंतेसावन करूंक देवाची कृपा आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगपार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमकां पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोर पदवीदार देवा, ह्या प्राचीत काळार कुर्बेन आमी दोंडवण करता, तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावंक आनी अशें येवचें आसा ते पास्कांचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावोशी कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेर सगळ्या पुतां परस झुजेचो ओदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगळ्या पुतांहून बापूय झुजेचो ogलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोलताले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपले बापायचो हिंड चोरूंक सिकेम गेले आसतना इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकेम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोडशी धाडटां. म्हणटूच झुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोथान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सोपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनशातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावून परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका समजायलें, ताचें रोगोत वारोय नाकात. ह्या अरण्यांत एक कोण आसा, तातूंत ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालूं नाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच तांचे विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती खोण सुकलोली. उदक ताणें तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माईल लोक गलाद थान येतालो. तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उतराचे घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदेक बरें आमी ताका त्या इस्माइलितांक विकून, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगतामासाचो भाव आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. ताणें ताका एक खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलितांक रुपयाचे 20 नाण्यांक विकलो आनी हाणें झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान केलां ओचुर्या विस्मितां म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान केल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास येता. ताणें देसान दुखोळ पडूंक दिलो. तांचें उदरसपण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिलो झुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता.
ताचे पांय सांखल्यांनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखंडीचें झूम बसयलें. शेकी ताणें पारकूंक सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणखोणींतलो काडून लायलो. राष्ट्रांच्या पांच्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिल्लो. ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुबळ्यान घेवचे ताणें ते कुळेद्याशीन आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळेडांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वोन ओदीक आनी तांणी तांचे कडेन तशेंच वावर केले. मागीर भाटकारान चिंतलें, म्हज्या पुताक बिड्डेतोले. अशें म्हणून शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचेशीन धाडलें. पूण कुळेड्यांनी पुताक पळोवन आपणान आपल्याचे भितर ताणें म्हटलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतोच त्या कुळवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुळवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलोलो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकान वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज तुमचे कडेन काडून घेतलोले आनी पुर्ती फळां करतात तसले लोकांक दितले. ताच्यो वोपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझेव आपणाच्याच विशीं तो उलयता म्हूण सजमले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज सोत दाखोवप्या मुखार आमची वागणूक ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. जायते फावटी आमी पळयता की जेन्ना कोण आमकां कितें सुदारपा खातीर कितें सांगता तेन्ना आमकां वायट दिसता. तशेंच जांचे आयडियर या चिंतप आमचे भाशेन आसना आमी तांकां नाकोरता आनी आमच्याच उतरांनी या कुरण्यांनी आमी तांचें नांव पिड्यार करता आनी एके वाटेन आमी तांचो जीव काडटा. तशेंच आमी पळयता आमच्या संवसारांत जायते हे सोशल एक्टिविस्ट आहा
आनी हे सोशल एक्टिविस्ट कोणाक ताळो ना तांकां ते ताळो जाताच. पूण जे कोण गिरेस्त आनी पदवीदार लोक आसा ते मागीर तांकां ओगी करपाक जायते प्रयत्न करता. तशेंच आमी पळयता की देवान इज्रायल पोरचे लागीं एक करार केलोलो. आतां इज्रायलच्या लोकांक एकूच काम आसलें, देवान जें कितें तांकां सांगलां तें तांणी पाळचें आनी तशेंच ह्या कराराचो तांणी विश्वासी रावपाचें आसलें. तशेंच जुदेवांच्या धर्मीक आनी राजकोरणीक वडिलां लागीं ह्या करार सांबाळपाची जबाबदारी आसली. पूण आमी पळयता की हो करार एक फावटी, दोन फावटी आनी जायते फावटी मोडलो. तशेंच मागीर देवान आपले प्रवादी धाडले आनी हे प्रवाद्यांनी जायते वावर केले, पूण लोकांनी ते मानून घेवंक ना, तांचे तांणी आयकूंक ना आनी तांकांय मारून उडयले. मागीर आमी पळयता की देवान आपलो पूत धाडलो आनी ताच्या वांगडा तशेंच जालें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तो भाटकार आसा, ताणें आपल्या चाकरांक पयलीं धाडले, पूण त्या कुळेड्यांनी ताका मारून उडयले. आनी मागीर ताणें म्हटलें घोडेक हांवें म्हज्या पुताक धाडल्यार ते तांचेर थोडे मातशे भियोन ताका रिस्पेक्ट दिवन ते ताचें आयकतले. पूण आमी पळयता की तांणी कितें केलें, तांकां दिसलें हो दायजी हेका मारून उडयल्यार सगळे ताचे आमचे जातले आनी अशें करून तांणी ताका जिवेशी मारलो. तशेंच आमी पळयता की जोर एकटो आमी देवाच्या मोळ्यान काम करपाक देवान आमकां आपयला आनी जेन्ना देवान आमकां आपयला तेन्ना देव आमकां कितें ना कितें विचारता. आमी त्या मोळ्यान काम करून तें फळ आसा तें आमी देवाक दिवपाक जाय. पूण आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी पळयता की आमी कित्या खातीर मागता आनी जेन्ना आमकां तें मेळटा तेन्ना आमकां दिसती पडटा ना तें म्हाका मेळ्ळां, हांवें काम केलां म्हणून. आनी अशे तरेन आमी देवाक विसरतात. तशेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत जुजेच्या भावांनी ताका ताजे शीन ताणें वायट वापरले आनी तशेंच ताका थंय इकपाक गेले. आनी तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयले वाचपांनी आमी पळयता की जेन्ना जायते फावटी आमी कोणाच्या बऱ्या खातीर सांगता तेन्ना आमकां मागीर वायट सोंसचें पडटा. तर तशेंच आयज आमी नियाळ करुया, आमच्या मुखार वायट दिसून येता तेन्ना आमी कशे तरेन वागता. आमी ते कुळेल्या भाशेन वागता ओ आमी बऱ्या मनशा भाशेन जेजून शिकयलेल्या भाशेन ते आमच्या जिवितांत बरे खातीर वापरता. तर आयज खेरीतपणी आमी मागुया की जेन्ना आमच्या मुखार सोत येता ते स्वताक वळखून घेवन आमचें जिवीत ह्या प्राचीत काळान बदलून देवाची कृपा आमी मागुया. तशेंच ह्या संवसारांत जायते कश्ट येयलेले आसा ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून. आतां आमी सगळीं आमची मागणी देवा मुखार घालुया आनी ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर खेरीतपणी हें मागणें म्हणुया. सोर पदवीदारा आनी काकलूटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्चोलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता, ती कोणवाल्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळच्या खातीर तुजो आदार मागूंक आनी आमी तुजे सोरशी येता. तशेंच जे कोण हॉस्पिटलांनी वावुरता, जे कोण हे वॅक्सीन दिवपा खातीर वावुरता तांचे खातीरूय आमी मागुया. आमच्या सरकाराक आनी भोव करूंक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवाडायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C29 पातक्यांचें बलिदान, पेज 40.
म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, हो संवसार संबोरूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळून हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा टायम बात्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, नवी करूंक आमची मोना, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वोंडावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजांत भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सोरतोल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवंक सोरोनांत तसले वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयता तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भक्ता बरोबर तुजी स्तुती करून निरंतरणी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच खोशयेंत कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुंच्या पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनो जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोरोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडूंजेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सोरेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोलीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माया सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत झुजे, बागेवंत दोरदुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेली प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कितें आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडचुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 66 D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता. Permesor maka tsoroita, kains maka une nasala,
कांयच म्हाका उणें नासलें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें तूं म्हज्या आत्म्याक जीव बोताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय नीज मार्गान म्हाका चलयता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें कालोखान कोड्यान हांव सारल्यार कसलेंच वायट म्हजें नांव येतलें हुस्कोना लागींच तूं आसाय हुस्कोना लागींच तूं आसाय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें मोशीशी सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठायतीर म्हाका तूं दिताय गोठायतीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय दोमदोमीत म्हाका तेल घालताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासलें आमचे दोळे धांपून थोडो वेळ भितरल्यान जेजूक एकवटून सारया जेजू आमचे भितर सदांच आसा आनी सगळे वस्तूंनी जंयसर आमी आसा थंयसर जेजू आसाच भोंवतना उलयतना चलतना वावुरतना आयकतना हिचो ना म्हणून ना सगळ्याक आसा पूण आमी ताका आजीर जावया आनी आजीर जायत तर दिसभर आमी मागण्यांतूच सारतले हांव हिंचे स्थितींत वावुरतना
तो आमचे बरोबरच आसा. हे परी बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो पाय हे भाशेन जियेलो आनी ताका लागून त्या कर्तुबाचो परिणाम देवान ताचें सगळें आतां पर्यान आमकां बरेपण ताचे उद्देशी मेळटा. तो मागण्यांत सदांच आसा आनी हाका लागून आमच्या मागण्यांनी तो भर घालता, तो विनंती करता. तर आमी सदांच देवाक कारगां दिवया आनी जशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें तेच भाशेन आमी समोर पिवया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सासणाच्या सोडवणेची सुफळ खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलां. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवण काळजान थावन आशेवंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबित्यान पावूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो बसात. दिनवासता फादर लिंडसे लोबोक ताणें हें मीस आमचे पासून भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां कॉयरान हांगसर मदत केलेली आसा. हांगसर सगळीं मांडावळ करतात. आमचे सांकिस्तांव येरां आनी आमचे वॉलंटियर्स आमकां खूब मदत करतात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून. आनी तुमकां आनी जितलो लोक ह्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागतात. आमी सदांच सकाळीं 5 पवित्र बुजवण घेता. त्या वेळार सगल्या आमच्या लोकां पासत आमी मागता. मागोत आयलेले आसा पूण ते आमी प्रॅक्टीस दवरलेली आसा. ह्या दिसांनी थोडे लोकांनी म्हणलें म्हाका फादर आमच्यान येवंक जाता, वय म्हणलें. म्हणून ती येतात आतां हांगसरी 5 खूब बेगीन उठोन एक सॅक्रिफीस तो. आनी बाकीचो लोक घरा रावन सकाळीं उठ्ठात आनी तातूंत भाग घेतात. हे भाशेन मागण्यांत आमी सगळो करत रावता. भणीन भावनो, ह्या कृपेच्या नोयनांनी सायबानूच हें नोयन करात म्हणून सांगलां. तर तुमी सगळीं जाणां जाता तितली कुमसाराक वचात. सगळें भितरलें आहा तितलें भायर काडात. कित्याक तें भितर दवरतात तें भियेनाकात. आमी पातकी मनशां पूण आमी देवाचीं भुरगीं. म्हणून याद कुमसार करात आनी भितरल्यान फ्री जायात. आनी मागीर हातून मागीर मिसान वांटो घेतलो, नोयनाच्या दिसांनी प्रत्येक मिसान वांटो घेतलो म्हणटच तुमकां भरपूर बरेपण कृपा मेवतली. ताणेंच सांगलां आमकां तो कोत्तलो म्हणून. तर मिसांची मांडावळ आमी वर्शीं मीस इंग्लीश भाशेन सांगे दवरताले हांव निमाणें तें आतां पयलें दवरलेलें आसा. तर 6 मीस जाता तें ह्या दिसांनी सदांच इंग्लिशीन जाता. आदीं आमी तेंच कोत्ताले हांव. लोक येनासलेलो यूट्यूबाचेर आमी तें सगळे लोकांक भाग घेवंक दिताले हांव. पूण आतां ह्या दिसांनी उक्तें केलेलें आसा तें 6 मीस. 7, 8 आनी 4:30 हे भाशेन मिसां आसात. फाल्यां 6 तारीख दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमी सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेल्यांक ना पेट्रोल पंप मेळटा. 200 मिटर मागीर दावे वाटेन पळयलें तर बरें सुपुल्लें कपेल आसा. थंयसर तो जागो एकदम पवित्र. आदीं सायबाक तो जागो दिल्लो, कॉलेज आसलेली आनी बरीच वाडलेली ती. मागीर थंयसर मागीर दुसरे अशें गेले ते शरावंक गेले, राशॉल गेले हे भाशेन. कित्याक इतलो आनी हांगसरूय आयले. तर थंयसर तें कपेल आसा. आमकां गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान तें दुरुस्त करून दिलेलें आसा कित्याक तें पडटालें. तें तांच्या ताब्यांत आसा एके वतीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गोवा म्हणून तें केलेलें आसा. म्हणून थंयसर फाल्यां मीस आसतलें 10 वरांचेर. सकाळची मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 10 आनी मागीर सांगे 4:30 मीस. आयतार दीस मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30. 6 आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. निमाणे दिसा
पुरसांव ना म्हणून व्हडले मीस 9:30 ना म्हणून ते मनांत दवरात. थोडो लोक समजता की त्या दिसा व्हडले मीस 9:30 आसतले म्हणून. एमएचे गायडन्साक लागून पळयात आतांच कितलो लोक जाता पळय तो, आनी ते दिसा व्हडले मीस आसत तर हें सगळें बसतलें आनी मागीर ते एमएचे गायडन्साक लागून आमचेर घराणां कोत्तलीं, तें नाका आमकां. म्हणटूच त्या दिसा सगलीं मिसां व्हडलीं कशीं आमी घेतल्या 6, 7, 8 आनी 4:30 हे भाशेन मिसां आसतलीं. तुमकां खूब बरेंपण घडलेलें आसा. आमकां लोक येवन सांगता म्हजे सगळे ही मिलाक जालेली आसा, ती मिलाक जालेली आसा, हें जालेलें आसा. काल एकली बायल आपल्या भुरग्याक घेवन तिचो तिणें भुरग्याक दवरलें, कित्याक कितलीं वर्सां जालीं भुरगें नासलेलें. देव ताचे मदस्तीन ताका मेळ्ळें आनी थिंचर हाडलें. पूण ते भाशेन खूब लोकांक बरें जालेलें आसा. तुमच्यान वॉट्सॅप ऑडियो हाचेर धाडूंक जाता आमकां ह्या नंबराचेर 9075212942. आनी तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान ह्या नंबराचेर तुमी धाडटात म्हूण न्हय, पूण ह्या दिसांनी वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमी धाडात तुमचें नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसांक 9623639257 हाचेरूय तुमच्यान हें दुसरें तुमचो अणभवूय धाडूंक जाता. मागीर ती कितें करतलीं, बोल्ला जाल्यार जागो तुमकां परतून धाडटलीं ती आनी सांगतलीं ह्या दिसा मिसाक तुमच्यान वाचूंक जाता म्हणून, आनी मागीर तुमकां वाचपाय धाडटलीं. 17वेर ह्या म्हयन्याचे मीस आसा फादर वास्को दे रेगो. 16 वर्सां हांगसर ताणें रेक्टराचें काम केलेलें आसा. खूब वावर केलेलो आसा भायल्यान हांगसर. आनी ही सगळीं पळय ग्रंथां आसा मिसाची, मेंडावळ, मागीर वाचपां, गायनाचो जेलो, आमचें पवित्र पुस्तक, हातूंत भरपूर ताणें वावर केलेलो आसा, भाशांतर केलेलें आसा. ताका लागून हें सगळें घडलेलें आसलें. तर ते फाटल्या म्हयन्यान 17 मेळ्ळे. 96 वर्सांचे आसलेले. म्हणटच तांचे पासत एक मीस आमी दवरला. त्या मिसान 8 तुमच्यान भाग घेवंक जाता. बिशपूय आसतले त्या मिसान. तुमकां तर एका जेजूट पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय वो जाणटेले पाद्रीक मदत करूंक जाय. थंयसर फादर आसात मवीन, तांचे कडेन फॉर्म्स आसात, ते तुमच्यान घेवंक जाता. तुमकां तर मिसां हांगसर दिवंक जाय. आतां आमी सगळ्यांची मिसां घेता हांगसर. तुमच्यान तें तांकां दिवंक जाता आनी तें आमी तुमचें नांव हांगसर घेतल्या हे भाशेन. मिसां म्हण हितून एकूच मीस घेवंक जाता. पूण तुमचें इंदेसांव जें आसा आमी म्हणटले तें मागीर म्हणना हितून मिसांवांत आमी धाडटा मागीर. पूण हांगसर म्हणना हितून मीस तुमचें भेटयलेलें आसता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुम गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनवती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतांव. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटांव. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मीस जातकूच खुर्साची वाट आसा. Page 240, U20.
San Francisco Vera, Vora Cura, Radi Samcha Moga, La Sonia, Besangal Saiba, Desarancha, Samalun Amka, Gopandusha, Besangal Saiba, Desarancha, Samalun Amka, Gopandusha. आयज विशय आसतो वो आसा जेजू आमच्या कुटुंबांचो मोदेस्ती. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मा